सेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या भेटोंक सोम्या हे बलिदान बांदवपणाच्या स्वादिके पोटान जमल्या हसून तुका येवकर जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र दैवी तुझे पोषण दादूस करता जीवन जेजू तुझे वरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण करता. आमच्या सोम्या जेजूनो निमाण्या ब्रेस्तरा पवित्र एवकारिस्त घडलो. ह्या मुखांत्र ताचेंच मांस आनी रगत आमचें आत्मीक खाण आनी पिवण जावन दिलें. तशेंच एवकारिस्ता मुखांत्र ताचे हजरपण ह्या संवसारांत ताणें मुखारून व्हरूंक कशी व्हेली. देखून आमी एवकारिस्ताच्या बलिदाना खातीर सदांच देवाक अर्गां दिवया आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत एवकारिस्ताचो मोग करूंक, एवकारिस्ताचो महत्व समजूंक आनी सदांच एवकारिस्त आशेवंक गरजेची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी आतां हें पवित्र मिसाचें बलिदान फावो ते रितीन भेटोवचे खातीर आमची सर पातकां आनी आमचें उणेपण वळखून घेवया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाने आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोदून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध अपराध. ह्या पासून भगवंतांस आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पर देवा लागीं विनादी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट महिमा देवाकून सरकी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या
सौमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू बेस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सौम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सडवंडरा तुझ्या कस्ता मरणाच्या उगडासाक व अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजें सडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक भरो हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. द्वितीयनियम पुस्तकांतले वाचप परजे लागीं उलोवन मैजेन म्हळें सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यांत तुज्या सगळ्या पैणा वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बागार सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येतात त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घराण्यांतलो भायर काडलेल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसारनाशे रावोंक सत्राय घे. विकाळ सोरोप आनी विसू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर आरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत कडपांतले उदक वाळशें केलें. ताणें तुका ह्या आरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना खावंक दिवन पोसलो. देवाचें उतर हे. देवाचे ओडुपकार. नवर सौम्या जेरुसालेमा नवर सौम्या जेरुसालेमा सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसालेमा तुझ्या देवाक नावा ये सियोना कित्याक ताणें तुज्या दरवट्याचे आडमे घट केल्या आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्या. नवर सौम्या जेरुसालेमा तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सोवेस्तकाय उंची गो तुका दिवन दोशी केल्या. सर्वेस्पराचेर तूं आपलो संदेश धाडटा तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. नवर सौम्या जेरुसालेमा तूं आपलो उत्तर जाकोबाक कळीत करता इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता.
दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीतनी तांकां उगडूंक ना. नवा सोम्या जेरुसालेमा, नवा सोम्या जेरुसालेमा. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्घां दिवन सेवंतावती संस्कारली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय, आनी आमी मोडतावन तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच, देखून आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकच उंड्यांत वांटेली जाता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. हांव तो सर्गीत हांव देवून आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजूनो जुदेवांच्या जम्याक म्हळे, हांवूंसू तो सर्गिंतांव देंवन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यारय कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्तनाचो जीव आसा, आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवांत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या परी न्हय. ते मोन पावले, जो कोण हो उंडो खाता तो सस्तनाक जियेतलो. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गिफ्ट ऑफ पीस वा शांतीचे देणे म्हणल्या बुकांत बरयणार कार्दिनाल जोझेफ बर्नार्डिन एक आपुरबायेचे चिंताप आमचे मुखार दवरता. तो म्हणटा, हर एक मनशाक देवाक पळोवची आशा आसा. जावंक पुरो तो खंयच्याय एका धर्माक सर्वल्लो वा खंयच्याय एका धर्माक सर्वनातलो. पूण हर एक मनीस दोळ्यांक दिसनातल्या देवाक पळोवंक आशेता, ताचे थंय संबंध जोडूंक आशेता. खरेंच ह्या कार्दिनालाचे चिंताप खरें जावन आसा, सत जावन आसा. आमी सक्कड देवाक पळोवंक आशेता
तो खंयसर आमकां मेळटा म्हूण आमी सोदून वेता. ह्या पाठतळार आयची देवस्तुती येवकारिस्ता मुखांतर आमी देवाक पळोवंक शकता म्हणलो संदेश आमचे मुखार दवरता. हो संदेश नियाळ करूंक आयची वाचपां आमकां आदार दितात. आयचे पयले वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतले. इजिप्तांतल्यान भायर सरन बसयल्ल्या गांवाक पावच्या निमाण्या वर्सांनी मोइजेन इस्रायल प्रजे लागीं उलोवचीं उतरां हातूंत आसात. सर्वेस्पर देवान इस्रायल प्रजेक भुकेल्ले वेळी मान्ना खान आनी तानेल्ले वेळी खडपातावन पियोंक उदक दिल्लें. ह्या मुखांतर देवान तांची कुडीची भूक आनी तान थांबयली म्हणून मोइजे तांकां उगडास करता. पूण मनीस उंड्यान मात्र न्ही, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हणून मोइजे तांकां स्पश्ट करता. देवान तांची कुडीची भूक थांबयली मात्र न्ही, तांच्या पैनार तो तांचे संगी आसलो. ताच्या उतरा मुखांतर तो उलयल्लो, तांच्या कश्टांनी तांकां पावल्लो म्हणलें सत मोइजे इस्रायल घरांक दाखोवन दिता. अशें मोइजे मुखांतर देवान इस्रायल प्रजेची कुडीची तशेंच आत्मीकतांनी भगयली म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां स्पश्ट करता. मोइजेन इस्रायल प्रजेची कुडीची भूक तशेंच तान थांबयली. आमच्या सोम्या जेजून परगट जिणये वेळी लोकांची कुडीची भूक थांबयल्ले विशीं सुवार्ता आमकां सांगतात. जेजून 4000 जाणांक जेवण दिल्ले विशीं मातेव आनी मार्क आमकां सांगतात, तर 5000 लोकांक जेवण दिल्ले विशीं सौगी सुवार्थेगार आमकां सांगतात. हाचे संगी लोकांची आत्मीकतान भागोवचे खातीर जेजून शिकोवन दिली. जो आमचे सुवार्थेंत जेजू म्हणटा, कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सशी येव आनी पियेव. हाचे संगी जेजून ताचेंच मांस आनी रगत आमचे आत्मीक खाण आनी पिवण जावन दिवचे खातीर निमाण्या ब्रेस्तरा पवित्र येवकारिस्त घडलो. मातेवाच्या सुवार्ते प्रमाणे जेजू नव्या इस्रायल घरांचो नवो मोइजे. परण्यासल्ल्यांत मोइजेन इस्रायल घरांक मान्ना आनी उदक दिलें. नव्या सल्ल्यांत जेजू आमचो सोडवणदार, ताकाच आमचें खाण आनी आमचें पिवण जावन दिता. जेजूच्या जल्मा वेळी ताका इमानुएल म्हणून आपयलें. अशें देवान आमचे सांगाता वस्ती आराम केली. जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांती जेजून आमचे सांगाता रावोंक खुशी वेली. ताणें म्हणलें, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हण उगडास दवरा. हाका तयाराय जावन जेजून पवित्र येवकारिस्त घडलो. येवकारिस्ता मुखांतर आपलेंच कूद आनी रगत ताणें आमचे आत्मीक खाण आनी पिवण जावन दिलें मात्र न्ही, येवकारिस्ता मुखांतर ताचे हजरपण सदांच ह्या संवसारांत आमचे संगी आसा म्हणून दाखयलें. आयच्या सुवार्थेची उतरां येवकारिस्ताचो महत्व कितें म्हणून आमकां शिकयतात. जेजू म्हणटा, हांवूच तो सर्गिंतांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. मुंदरून जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्नाचो जीव आसा. येवकारिस्ता मुखांतर जेजू आमकां जिवो उंडो जावन दिता. तो आमचे आत्मीक खाण. जो कोण हो उंडो खाता आनी रगत पियेता तो सस्नीक जिवीत जोडूंक पावता. हें जावन आसा वर्तेपण जेजून दिवच्या जिव्या उंडासो, जेजून घडयल्ल्या येवकारिस्ताचो. परण्यासल्ल्यांत इस्रायल प्रजेक दिल्लें मान्ना कुडीचे भूक थांबयतले. ते सेवल्ले मरण पावले, पूण जेजून दिवचें मान्ना, जेजून दिवचो उंडो
सासणीक जिवीत आमकां दिता. तर सासणीक जिवीत म्हळ्यार कितें? सासणीक जिवीत कितें म्हणून जेजून सांगचें जुवांचे सुवार्तेंत आमी पळयता. जेजू म्हणटा तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पातयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. कशें तर आमी एवकारिस्ता मुखांत्र जेजूक आनी देवाक वळखयत? एवकारिस्तांत जेजू खरोच हजर आसा. जेजूच्या परगट जिणये वेळी लोकांनी ताका पळयलें, लोकांनी ताका आयकलें आनी लोकांनी ताका आपुदलें. हिस्स जावन आसा सर मनशांची आत्मीक तान देवाक पळोवंक, देवाक मेळोवंक, देवाक आपडूंक आशेवचें. ही तान हर एका मनशाक आसा. आनी भावा भयणीनो, एवकारिस्त ही आमची तान भागोवंक शकता. एवकारिस्तांत आमी जेजूक पळोवंक, जेजूक वळखूंक, जेजूक मेळोवंक शकता. आनी जेन्ना आमी जेजूक पळयता तवळ आमी देवा बापाक पळोवंक शकता. कित्याक जेजून म्हळां, जाणें म्हाका पळयलां, ताणें बापाकी पळयलां. अशें एवकारिस्ता मुखांत्र आमी जेजूक आनी ताच्या बापाक वळखूंक पावता. ह्या अर्थान एवकारिस्ता मुखांत्र आमी सासणीक जिवीत जोडूंक पावता. आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण करता. आमच्यो इगर्जो आज मिसाक उक्त्यो नात. देखून जायत्यांक आमकां जेजूचें खान पिवान सेवंक आज अवकाश ना. पूण एवकारिस्ताचो महत्व नियाळ करूंक वर्तो अवकाश आमकां लाभला. सांत पावल म्हणटा, जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसिंतले पियेता तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. हर एक पावटी एवकारिस्तांत आमी भाग घेतना बरी तयारी करची गरजेची. तवळ मात्र एवकारिस्तांत आमी जेजूचें हजरपण वळखूंक पावता. देवाक पळोवंक, देवाक आपडूंक आनी देवाक मेळोवंक शकता. पूण खंयची संगत सदांची जातना आमकां सवयेची जाता. ती नातले वेळी मात्र ताचो महत्व कितें म्हणून आमकां समजता. घरांत आवय आनी भुरग्यांक भूतबाळ सांगतना ताणें आयकनातल्यार म्हणचें आसा, हांव मेल्ल्या उपरांत तुमकां कळटलें. ती मरता वा मरोवंक आशेता म्हणून ताचो अर्थ न्ही. बगार एका व्यक्तीचो महत्व तो वा ती नातले वेळी कळटा म्हणून हाचो अर्थ. तशेंच जायत्या आमच्या भावा भयणींक ह्या लॉकडावना वेळी एवकारिस्ताचो महत्व कितें म्हूण कळ्ळां. आयताराचे मीस नासतना कितेंगी सुकल्लें बरें जाता म्हणटात. इगर्जेंत मिसा नातल्यार टीव्हीर वा इंटरनेटार पळोवंक आशेतात. कितल्या वरार मीस आसा म्हणून आमचे लागीं विचारतात. देखून जेजून आमकां दिले एवकारिस्ता खातीर ताका आमी आयच्या दिसा अर्गां दिवया. बेगीनच आम्हा सर्वांक सांगाता मेळोन एवकारिस्त भेटोवंक आनी सासणीक जिविताचे खण जावन आसचें जेजूची कूड आनी रगत स्विकार करूंक फावो करूं म्हूण आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतां देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र वरवीं गर्भेर सबावलो, आमकां मरियेंतां जल्मलो, पावस पिलाता काल तारेक सोंसले, ताका कुर्सा जडलो, तो मेलो आनी तर निखेपिलो, तो मेल्ले मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेलो तो जिवन जालो, सर्गा सरलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेंतां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूं येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पुय सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवन पोवन ससण्याचे जिवीत. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आम्हा सर्वांचो मोगाळ बाप. आमी ताची भुरगीं जावन आसा. ताच्या वेला विश्वासान
आमची सत प्रार्थना आतां ताचे समोर दवरया आनी आमच्या गरजा खातीर आमी मागया. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी एवकरिस्ता वरवीं पोशीत जावन तांच्या भावार्थांत घट जावन एवकरिस्ताद्वारे तांच्या ताब्यान दिल्ल्या शेळयांचे जतन घेवंक तुजी दैवीक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत सर्व राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्राच्या परजेच्या हितापासून वावरूंक आनी सर्व धर्म आनी वर्गाच्या लोकां मदें एकवट हाडूंक वावरिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व कृषिकांक तांच्या वावरांत यशस्वी लाभय. तांच्या बेळ्याक गरज आसो पावस ह्या वर्सा फावो कर. तांच्या वावटेक फावो तो फोळ आनी दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या कुडी रक्ताच्या बोळान बरी भलायकी लाभय आनी मोतीची समाधान दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी एवकरिस्ताच्या बोळान आपले शिकाप बऱ्या तरान शिकोवन बऱ्या फुडारा खुशी मेटांक हाडूंक आनी तांचे जिवीत भावार्थाच्या बुनादीचेर बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोवती एकवटलेल्या आमी तुजी कूड आनी रगत सेवन एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन जियोंक आनी एकामेकाच्या हितापासून वावरिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडी बरो मावून रावन आमचे सर्व वैयक्तीक गरजो देवा समोर दवरया. आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो देवा समोर आमी दवरया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरली ही स प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. तुजे कुशे प्रमाणे ती तूं आमकां फावो कर. एवकारिस्ता मुखांत्र तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमच्या आत्मीक खाण आनी पिवान जावं दिल्ल्या खातीर तशेंच देवाचें हजारपण आमचे मदें आसल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना सदांच एवकारिस्ताचो मोग करूंक एवकारिस्ता थंय आमचो अभिमान दाखोवंक गरजाची कृपा आनी आदार आमकां फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्पोर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पळोवन हो एकवटसो आनी शांतीचो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी ताका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो
आनी जायत्या दाखोवस एकच वायन आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमकां मेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपून एकवट जायसो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोराथे उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सकाळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संवसार सरापर्या सोडवण्याचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कस्ता मनस उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धमदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खत नासलेल्या मेंढरान तुका आपणाचीच बेटवणी केली. अशें तो जालो ताका मानता तसली संपूर्ण वाकण्याची बली. ह्या वर्त्या संस्कारांत तूं तुजे परचेक पोसताय आनी तिका पवित करताय. हे तरेन एकेच प्रितमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रितिमोगान एकवटाय. देखून आमी तुजे कुरपेची घोटसाण साकून पुना जिवान जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सर्गींच्या दुता सांगाती प्रितमे निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र भाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंदो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जराल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वादय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्तगतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आमकां मरे देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिच्या पती संगती, भगेवन धमदूतांनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान रक्तल्यांक आमकां ताच्या उदार काकोळती सर पातकांतली सुटय आनी सड आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धमदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूट. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूट. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फोवना, पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळप. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हसार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तुये काळजा मोठा घे, म्हाका तुगे गोपाळ तुझ्या.
म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या उडो तो जिविताचो आत्मिकान दिवचो उजवाड तूं संवसाराचो जीव उजवाडाचो राय तूं सर्गाचो उजराचो राय तूं काळजाचो चड मोडदार तूं पातयाचो आसरू तूं आमचो गोवळी बरोशेयाचो वैस पिडेस्ताचो वाटसत जिवी तूं आमचो देव खाकोतीचो आसरो निराशिताचो भरवोसो आमचो खंत बेजाराय निवासो ओंगी तूं आमचो ये जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोवान तुज्या राव म्हजे थंय राया म्हज्या पाव म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या प्रार्थुया बापा ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसर मैपासां तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर त्या सुखाचे सुफळ कुणा जेजूची आमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तुवें बसलेल्या ससनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय पोटे देड्या तुज्या आत्मो मोजोनेत बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळी काळीज हे मोगान तुज्या भेट कश्टांत हांव आसतना जामोजो आधार पण म्हजे करतना दयेन म्हाका तूं सता वाट सरतना म्हजे संगी राव अनवरांत पडतना सांबाळ म्हाका तूं गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय पुरपे देड्या तुज्या आत्मो मोजोनेत पेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीज हे मोगान
मुखाळ पुत्रा सोभे आंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साच्या कुरवेन किंवा आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.